आता सभे पावस येवण सारको उदक बरो ना आनी हो सभे पावसाक कोता येना 6 months क्लोज आनी कोणाक योदा येवपा न्हय रोड आनी हिंगा तो रोड सारको स्ट्रेच जाला तो गार्बेज स्ट्रेच जाला रातचे गार्बेज उडयताय हें धांवताय आनी कितें करता आनी तेका लागून कांय हें जाला सगळो चिकोल येता आनी हिंग वता सगळो आनी कांय लोकांक फायद ना आनी आमगे हिंगा LC 45 कडेन लोकांक वचोंक पडटा आनी क्रॉस जावपा आनी एम्बुलन्स येवपा बी बरें प्रॉब्लम जाताय लोकांक तेका लागून हांव मागता हिंग जाती हें काम करचें इन्स्पेक्शन केलोलें कांय बरें जालें ना तें कांय कितें आनी परतून इन्स्पेक्शन करून तें परतून रेल्वेन आनी PWDन दोगांय जॉयन करून तें काम करूंक जाय कितें नाल्यार सोल्युशन काडपाक जाय नाल्यार हें सगळें वेस्ट जालें उदक खंयच्यान येता उदक मेन सारकें माजोड्डा उत्तोड्डा ते सारकें थोडे येता आनी उदक येता आनी हिंग योदा वचोन रिवर्स सालां वयता जातकच पॉयंट झिरो लेवल म्हणटकच ऑटोमॅटीक उदक वतलें तेका लागून कितें टॅक्निकली करपाक जाय अंडरपास करून कांय फायद ना तेका फ्लायओवर जाय पडटा त्याची इनॉग्रेशन जालें ना दिसता न्हू? ना इनॉग्रेशन जालां जालें ना रातचे सदां हिंगा गार्बेज सारकें हें जालां आम काटाय तितली एवरी 15 days आनी गार्बेज घाताय सारकी चड गार्बेज येता म्हाका मातशें गार्बेज सायडीन लेनीची उडोय नाकाय अंडरपास लेनीची